लोकसभा वेंचणुकेचो कार्यक्रम देशात जाहीर जाला. त्या खातीर राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचे प्रचार चालू आसात. एका वाटेन भाजपान परत सत्तेचेर येवपा खातीर प्रयत्न चलयल्यात, जाल्यार दुसरे वाटेन भाजपाच्या विरोधात वातावरण तयार जायत आसा. CPI ही संघटनेन भाजप आनी तांच्या सहकारी पक्षाच्या उमेदवारांक मतदान करपाचें ना अशें थारायलां, अशें भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचो सचीव राजू मंगेशकारान जाहीर केलां. या देशाचो सामान्य नागरीक, शेतकामती, कामगार वर्ग, कश्ट करपी लोक हे देशोधडीक लागले. खंयच्याच फ्रंटाचेर ह्या सरकारान एकूय आपली मांडावळ आनी एकूय येवजण लोकां पर्यंत पावयली ना. फाटल्या 16व्या लोकसभेत ज्या उमेदीन आनी ज्या आशेन हिंदुस्थानचे भर लोकांनी हांकां निवडून दिल्ले, बहुसंख्येन बहुमतान निवडून दिल्ले, त्या लोकांची आणि विरोधाभास करून आज एक दळमळीत दुर्मूळ वातावरण अख्ख्या देशभर तयार केला. गोंय तेतूंत फाटी ना. लोकशाहीच्या दृश्टीन ह्या देशाक इतलो वालोर आशिल्लो जगभर की कसली दुळमूळ जायनाशिल्ली. इजिली पावर टेक ओवर करताले प्रत्येक राजवट येणारी. पूण ह्या लोकांनी गेल्या 5 वर्सांक वातावरण दुशीत करून सोडून आज प्रत्येक मनीस जो आसा तो संकटांत सांपडला. आमी जर म्हटलें की अतिताय जावची ना की आज ह्या देशाचो सामान्य नागरीक सोड, ह्या देशाचो एक सायंटिस्ट, ह्या देशाचे दोतोर, ह्या देशाचे बरे बरोवपी इंटलेक्च्युअल्स हे प्रत्येक जाण आज विचार करतात आनी क्वेश्चन मार्क मारता हे देशाचें फुडें कशें जातलें. लोकां मदीं जो दुस्पट घातला तो एकठांय करपाक आनी तो एकसार सांबाळपाक आज प्रत्येकाची गरज आसा. आज ह्या देशांत जे धुवरेचें वातावरण आयलां तातूंत आमी कम्युनिस्ट जे दावे पक्ष आसात तांणी एक ठरावीक आनी ठोस विचार केला की खंयच्याच हेतूंत ह्या वेळार लोकांनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी तांच्या एलीक मतदान करपाचें ना. आज कामगार वर्गाचे कायदे जे आसात ते मोडून हेणी कामगार वर्ग म्हणटा तो हिंदुस्थानांतलो सोंपयलो. आज जवळ जवळ करोडांनी कामगार बेकार पडल्यात, कंपन्यो बंद जाल्यात. गव्हर्मेंटाचे स्टॅटिस्टिक्स जर पळयलें 65 लाख नोकऱ्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो भरले शिवाय आसात. इट इज शेम. भाजप सरकार सत्तेचेर आयला तेन्नाच्यान सामान्य मनशाच्या, कामगारांच्या, बारीक धंदेकारांच्या विरोधात निर्णय घेवन सामान्य मनशाचें जगणें मुश्कील केलां. तशेंच पुराय देशान धर्माच्या नांवान झगडी लावपाचें षडयंत्र भाजपान चलयलां, असो आरोप राजू मंगेशकारान केला. जी तिणी लोकांक हें दिलें, मॉनिटायजेशन केलें, ज्या भशेन तिणी नोकर भरती आमी करतले म्हणून जी आस्वासनां दिलीं, ज्या भशेन तिणी लोकांच्या बँक अकावंटांत 15 लाख रुपया हाडटले म्हणून सांगलें, ज्या भशेन तिणी हो देश चलयलो आनी निमाण शेवट जेन्ना इलेक्शनाची 4.5 वर्सां 6 म्हयने लागीं येता त्या वेळाचेर जेन्ना तांकां कळ्ळें की आमचे पांय घुस्पटल्यात, आमी घसरून पडटले, त्या वेळाचेर हो देश व्हरून आज खंय तरी घाणाक आनी पावणेक लायला. आज तुमी जर पळयलें आसत, जर सकाळीं फुडें पळयलें आसत जाल्यार एक पयली न्यूज आसता की फ्रंटाचेर कितले जाण मेले, कितलो गोळीबार जालो, कितली शलां हेवटेन पडली. इश्टानो, गेल्या 6 म्हयन्याक हेजो राजकीय फायदो घेवन जी मांडावळ हिंदुस्थानात चल्ल्या, ही मांडावळ खूब सामान्य मनशाक उदरगती कडेन हाडपाचो वावर करपाची न्ही. आज प्रत्येक मनीस जाती काती धर्माच्या नांवान ह्या लोकांनी दुस्पट करून घातला. आज गोंयच्या प्रश्नाचेर जर विचार करपाचो जालो जाल्यार गोंयांतूच हेतून कसलोच फरक ना. कसलोच फरक ना. गोंयांत आज बेकारी आहा, गोंयांत कंपन्यो बंद जाल्यात, गोंयांत मायनिंगाच्यो क्रायसीस आसात, गोंयांत टॅक्सी धंदे जे पारंपारीक धंदे करणारे आसात, टॅक्सीवाले, टुरिजमांत काम करणारे, टेम्पोवाले, रिक्षावाले, बारीक बारीक धंदेकार, गाडेकार, शॉपकीपर. आयटकाच्या कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेक क्रिस्टोफर फॉन्सेका बरोबर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन
कम्युनिस्ट पक्षाचो सचिव राजू मंगेशकारान गोंयच्या लोकांक विचार करून मतदान करपाचो उलो मारला. पहिल्या फावटी आफ्टर many this thing that we are not putting the candidate. That's why we have called a press conference today. आम्ही गोंयकारांकडे गोंयच्या जनतेकडे मागता की स्वाभिमानान वोटिंग करात अँड प्रोटेक्ट द फ्युचर ऑफ यंग जनरेशन. लोकांनी खंयच्याय पक्षाच्या उमेदवारांक मतदान करचें, मात भाजपाच्या आनी तांच्या सहकारी पक्षांच्या उमेदवारांक मतदान करूं नाकात. भाजपाक परतून सत्तेचेर बसयल्यार देशाच्या आनी देशांतल्या सामान्य मनशाक काबार करतले, अशें क्रिस्टोफर फोन्सेकान जाहीर केलां. ह्या 5 वर्सांक तेणी ह्यो देश नाश केल्लो आहा. ह्या देशाची सारकी देसवाट केल्ली आहा आनी अशें आसतना तांकां आनी वोट दिवप म्हणल्यार इट इज अगेन्स्ट द ग्रेन ऑफ आवर कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन घटना जे पळय कितें आमचे हे आसलेले सगळे काबार केल्ले आहा हेणी आनी तांकां दुसरो चान्स दिले जे दे वील कंप्लीट दॅट अनफिनिश्ड टास्क ऑफ डिस्ट्रॉयिंग दीस नेशन अँड डिस्ट्रॉयिंग दीस कंट्री. गोंयांत सुद्दां काबार केलें आनी हे भ्रश्ट आहात सगळे. आमी म्हणिना हे कोण ऑपोजिशन उबे रावल्यात हे सारके स्वच्छ म्हणून. We are saying don't vote for BJP and I think people will understand the message more than anything else. The opposition Congress is looking Congress again. So you mean that I am not saying, we are not saying that you vote for Congress, but if, I will put it the other way, if Congress is the only party which can defeat the BJP as of now, please vote, but at the same time put the fear of God in that bloody party.